बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सद्या काळ असो 23वो आयतार आज आमी संभ्रमता आनी आयच्या मिसाची वाचपां प्रत्येक जावन वांचेल आमकां जेजूचो खरो पाटलाव कसो आमी करूंक जाय ह्या विशयांत आमकां संदेश दिता. जेजूचो पाटलाव करी जाय तर कसलीच लब्धोनी आमच्या जिवितांत आसूंक नजो. फकत एकच लब्धोनी आनी ती लब्धोनी आसूंक जाय देवाची, जेजूची. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आतां फुडें सरता आसतना आमच्या जिवितांत कसली लब्धोनी सडीत मापान आसा. आमी जेजूचो खरो पाटलाव करूंक तयार आसावंक जाय. आमच्या जिवितांत आमकां अडखळ तसल्यो त्यो लब्धोनी सोडूंक आमी आमच्यान साथ दिवगी. ही थोडी सवालां आमच्या मतींत आसूं दीत. ह्या सवालांची जाप खंडीत जावन जेजूच्या कृपेच्या आदारान आमकां मेळटली आनी संदेशा प्रमाणे जिवोवंक आमकां साथ जातलें. तर आतां आमची पातकां वळखून घेवया आनी मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवंक आतां आमी फुडें सरया. सर्व आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर,
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्यान आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुज्या आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वसाप. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक कळीत आसा वा सरस्पराची कुशी कोण पारखूंक सकत. विनाशी मनशाची चिंतना अनिश्चित आनी आमच्यो येवजण्यो अतीर. कित्याक नाशिवंत कोड आत्म्याचेर वजन घालता आनी जायत्या चिंतनांनी भरलेल्या मनशाचेर जडाय हाडटा. संवसारांतल्यो वस्तू जाणा जावंक आमकां कठीण लागता आनी आमचे भोंवती आसा तें जाणा जावंक कश्ट भोगतात. तर अंतराळार आसा तें सोदून काडूंक कोणाच्यान जायत. तुवें जाणवाय दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी कुशी समजून घेवंक कोण शकतो. हे परी संवसारांत जियेतल्यांच्यो वाटो नीट जाल्यार आनी तुका कितें मानता ते मनीस शिकल्यात आनी जाणवायेन तांकां सांबाळल्यात. देवाचें उतर. देवाची उपकार. सर्वेस पोरा संततीच्या संतती तूच आमचो आसरो. सर्वेस पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशी फरमान दी. मनशाक तूं परत्यान मातयेंत पाटी व्हरता. 1000 वर्सां तुजी दृश्टी येवंक गेल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पायरा सारकी. सर्वेस पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. तूं मनशा उदकाच्या लोटा परी फोन फोरता. ताची जिणी एक सोपान कशी. सकाळीच्या दिसा जीव सातेल्या तना बरी दिसू देताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडताना ते बावून सुकता. सर्वेस पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. सर्वेस पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो.
एक गुलाम कसो न्ही बगार अपूर्बायसो भाऊ कसो ताका घे. सा पावलोन फिलोमिनाक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. हांव पावल क्रिस्ताचो जेजूचो दूत पूण आतां ताजे खातीर बंदेवान. म्हज्या बंदड्याच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता वनेजिमा खातीर तुज्या लागीं प्रार्थितां. खरच तो आतां वनेजीम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदी तो तुका उपकाराक पडलो ना पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशेन फाटीं धाडटां तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धाडटा म्हूण चिंत. ताका म्हजे सरशेन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदेंत आसता पर्यान तुज्या नांवान म्हजी सेवा सकरी करूंक तो जाता म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी कबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायचो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो पूण तुजे सवे तो सदां काळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावयेत. आनीक तो गुलाम न्ही पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो अपुरवायचो सै पूण म्हजे प्रास चड तुका तुजे बरेच मनीस क्रिस्तांतय भाव जाल्ल्यान कितले अपुरबायचो तो तुका जावचो ना. एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हूण तूं लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलोच स्वागत ताकाय दी. देवाचें उतार्यें. देवाचे उडुकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या मुखामळाचो पडसर तुझ्या साकराचेर फांकय आणि तुझ्या वाचल्या म्हाका शिकय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस लोकांचो व्हड जमो जेजूच्या फाटल्यान वेताले. तवळ फाटी घेवन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायल भुरग्यांक भाव भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वोवून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षीत जाल्यार ते आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना हें समजून पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. नातर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयताले सक्कड ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एका रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची वयस हाडून येताल्यास आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना ते पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. ना तर जालें शत्रू राय विचारिना जायत. तेच परी तुमचे मदल्या कोणी आपणा लागीं कितें आसा ते सगळे सांडलेले करीत म्हजो शीस जावंक नजो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
आमच्या सालत्या जिविताचो अनुभव जर आमी घेतलो तर आमी केन्नाय खंयच्याय शॉपाक अंगडीक वता आसतना वा कसली वस्त मोलाक घेवंक जर आमकां जाय पयलें आमी त्या वस्तूचें मोल कितलें हें आमी समजून घेता वा खंयसरी आमी वचोंक जाय तर ऑटो करून रिक्षा करून वचोंक जाय तर रिक्षार बसच्या पयलेंच जर तर मस्त पयस वचोंक आसा तर कितलें जातात हाचो अंदाज करता हांव कित्याक ता नंतर पोसवून पडोवंक नजो वा आमचे लागीं कितले पयशे आसात तितले मात्र वस्तू घेवयेत नाजाल्यार अलजेक पडोवंक नजो असले एक चिंताप असले एक जागृतकाय आमी हर एका संगतीन आमी वापरता आयच्या वांजेलांत जेजू असलीच एक सर आमच्या मुखार दवरता थंयसर 2 सर तो दिता तो म्हणटा जर एक बुरूज बांदता तर ताचो खर्च कितलो जाता पयले लेख घालूंक जाय नंतर बुन्याद घाल्या उपरांत तें काम संपूर्ण करूंक जायना जाल्यार लोक ताका हांसोवंक लागतात जर एक राई झुजाक वता तर ताचो दुस्मान ताची सकत कितली हें ताणें अंदाज करूंक जाय न्हय तर उपरांत हाचे लागीं उणें सोल्जर आसुनो थंयसर वचून सोलोनशागी लढायक वसनांतल्यानच बरें असलो एक निर्धार घेवंक ताका साध्य जाता म्हणून आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता कित्याक असली सर तो दिता कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा जर जेजूचे खरें पाटलावदार आमी जाय तर आमच्या जिवितांत आमी थोडी शर्तां पाळूंक आसात आनी ती शर्तां आमच्यान पाळूंक साध्य गी ना गी हें आमी पयलेंच व्हरोन पळोवंक जाय लोकांच्या वांजेलांत आमी आयकलें थंयसर जायतो लोक जेजूचो पाटलाव करनासले जायतो लोक आतां हे लोक जर जेजूच्या खऱ्या मोगान वा ताचे शीस जावंक ताचे पाटलाव करनासले भागार जेजू एक अजापां करचो मनीस ताचे थंय जायतीं अजापां जातात अजापांच्या मोगान वा कसलो एक फायदो ताचे तावन आपणावच्या मोगान ते ताचे पाटलाव करतले जेजू न्हू भुकेल्ल्यांक जेवण दिल्लें त्या देखून त्या जेवणाच्या आशेनी जायते जण ताचे पाटलाव करतले ताणें दिवच्या त्या शिकवणेच्या मोगान न्ही वा ताणें दिवच्या ते आपोवणें जिवीत बदला पाताक सांडा त्या खातीर न्ही बगार ताचे तावन मेळच्या थोड्या आत्मीक फायद्यां खातीर लौकीक फायद्यां खातीर ते ताचो पाटलाव करतले आनी जेजू हें सारकें जाना आसलो त्या देखून तो म्हणटा तांकां कोण म्हणटा तुमी म्हजे पाटलाव करता जाल्यार तुमकां हांव थोडी शर्तां घालता मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी क्रिस्तांव आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमकांच वलायता पूण आमी खंयच्या कारणा खातीर जेजूच्या फाटल्यान आसा वा जेजूचो मोग करता केवल लौकीक संगती खातीर केवल अजापां जाय थोड्यो गरजो आसात लौकीक गरजो जावं पुरो पिडा गूण जावंक वा इतर गरजा जावं पुरो काम मेळचे खातीर वा थोडे समस्या आसात ते परिहार जावचे खातीर केवल त्या कारणा खातीर मात्र आमी ताचो पाटलाव करता वा ताच्या की सर्तीक म्हणजे जें कितें तो आमकां सांगता प्रत्येक जावन आमच्या जिविताच्या बदलावणे खातीर खऱ्या मोगान जिवचे खातीर ही शिकोवन आपणावन त्या प्रमाणे जिवच्याक आमी जेजूचो पाटलाव करता हे सवाल आज आमकां आमी विचारूंक जाय तर कसली शर्तां जेजू आपणाच्या पाटल्यान येतल्यांक वा आपणाचे शीस जावंक आशेतल्यांक तो दवरता पयले सुवातेर तो म्हणटा जर तर तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय तर तुज्या आवय बापायक तुज्या बायल्या भुरग्यांक तुज्या भावा भयणीक तुवें सांडूंक जाय हें कशें जावचें हें इल्लेशें सर्तीक म्हणल्यार बरी भोगता हें इल्लेशें कठीण म्हणल्यार बरी भोगता अशें जेजून सांगीत गे आमी असो अर्थ समजून घेवंक जाय खंडीत जावन जेजू आमी आमच्या आवय बापायचो भाव भयणींचो मोग कर नजो म्हणून सांगना जेजू त्या कुर्सार उमकळत आसतना त्या कश्टांत आसतनाय ताच्या आवयक तो विसरोंक ना ताच्या आवयक जुवांच्या जतनेखाल तो दिता अशें म्हणटा आसतना आवय बापायचो मोग आमी करूंक आसा तो एक उपादेश
आमी चवथो उपादेस आमी थंयसर पळयता आमी त्या उपादेसांत आवय बापायक आमी गौरव दिवंक जाय मान दिवंक जाय तो आमकां सांगता ते आमी पाळूंक आसा तर ह्या उतरांचो अर्थ कितें जर तुजी आवय बापाय तुजी बायल भुरगीं तुजे भाव आनी भयण तुका देवाचो मोग करच्याके देवान कितें सांगलां तें पाळूंक अडखळ हाडटात तर तांच्या की प्रास तुवें चड देवाक विंचूंक जाय तांच्या की प्रास तुवें देवाक विंचूंक जाय हें चिंतप ही समजणी जेजू थंयसर दिता सान फ्रांसीस आसिसी ताचे जिणेची काणी आमी जाणाव एका ग्रेस्त बापायचो पूत तो व्हडलें ग्रेस्त कुटाम आनी त्या बापायक आपणाच्या पुताचेर कसली स्वप्नां आसलीं जावंक पुरो ताचें तें बिझनेस कितें आसा तें मुखारसून व्हरूंक पूण पुताची आशा अपेक्षा दुसरीच आसली देवाचो मोग करूंक आनी संपूर्ण तरान ताचो पाटलाव करचे खातीर आनी ह्या खातीर बापायच्या कुशे विरोध तो वेता बापायचें घरदार सगळें सांडटा आनी जेजूचो पाटलाव करता चडीत जावन ताचे लागीं आसलें सगळें तो सांडटा एक दुबळिकायाची जिणेक तो वेंगता आवय बापाय भाव बायल भुरगीं भाव भयणी जर तर देवान देव कितें आमचे तावन अपेक्षिता तें करूंक अडखळ हाडटा जाल्यार तेन्ना आमी देवाक पयलें विंचूंक जाय देवाक पयलें स्थान दिवंक जाय म्हणून हांगासर जेजू आमकां तळशिता दुसऱ्यान तो म्हणटा जर तर तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय तर तुवें सगळें तुजे लागीं कितें आसा तें सगळें तुवें सांडूंक जाय तुजे लागीं कितें आसा तें सगळें तुवें सांडूंक जाय तर तशें म्हळ्यार आमचे लागीं आसचें घर आमची आस्त आमचे लागीं आसचे पयशे हें सगळें विकून वा सांडून आमी कितें रस्त्यार येवंक जाय म्हणून जेजू सांगता गे बिलकूल तशें न्ही बिलकूल तशें न्ही ग्रेस्तकाय खंडीत सूख न्ही जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी मिनतेन जोडलेलें घाम व्हरून आपणायलेलें तें बिलकूल सूख न्ही तर सूख कितें सूख केन्ना आमी ह्या वस्तूंक लब्धता आनी ही ग्रेस्तकायीच आमचे लागीं आसचे पयशे सर्वस्व जातात केन्ना आमचे लागीं आसचे आमची आस्त आमचे घरदारच सर्वस्व जाता आमचे लागीं आसचें तें काम आमचे लागीं आसचो तो हुद्दो हेंच आनी आमचे लागीं आसची ती तालंतां हेंच सर्वस्व जाता आनी हाका लागून आमी देवा तावन आमच्या भाव भयणी तावन विंगड सरतावन तर तसली आस्त काय तसली ग्रेस्त काय तसली आस्त तसलो मान आनी हुद्दो आमी सांडूंक जाय ते आमकां बिलकुल आमच्या आत्मीक जिवितांत वा देवाच्या सांगतपणाच्या जिवितांत खंडीत जावन गरजेक पडना अशें म्हणून जेजू सांगता आमचो कार्मेलीत सांत क्रुसाचो सांत जुवांव ताच्या दोंगराचेर कार्मेल दोंगरा वयली चडणी असेंट ऑफ माउंट कार्मेल ह्या पुस्तकांत तो आमकां लब्धोन्यो अटॅचमेंट्स आमकां आमच्या जिवितांत कितें प्रत्येक जाण आत्मीक जिवितांत कसली अडखळी हाडटात वा कसल्यो अपाय हाडटात ह्या विशयान तो बरयता थंयसर संगती तो थंयसर बरयता हांव ताचो उल्लेख मात्र करता विवरायना कित्याक आमी आयकता आसतना आमकां तें समजता पयले सुवातेर तो म्हणटा जर तर आमच्या जिवितांत लब्धोनी आसा तर संवसारी वस्तूंक लब्धोनी आसा तर तो म्हणटा आमच्या जिवितांत सदांच आमकां खंत आसता टेन्शन आसता आनी जायते फावटी आमची ही लब्धोनी आमकां दूख हाडटा हांवें हें विवरायचें म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार आमी जाणाव एक मनीस जेन्ना खंयच्याय संवसारी वस्तूक पयशांक लब्ध जाता आशेता ताचे थंय कितलें आसल्यार तें उणेंच आनीकी जाय म्हणली ती आशा आनी ह्या आशेक लागून ताका थोडे फावटी न्हिदी पडना जर तर शेजारी इल्लोसो चड बरो जालो जाल्यार ताचे थंय इल्लें कांय नवें आसा तर तेंय म्हाकाय जाय म्हणली आशा खंडी जावन थंयसर ताका दोसता जर तर शेजारच्या घरा एक नवी टीव्ही हाडली तर तेन्ना आमच्या घरांत बरी आसल्यार त्या टीव्हींत सामा सावंड येना सामा कालर दिसना असली खंत दोसता आनी एक नवी टीव्ही तांच्यागी बरी हाडल्या
आतां पर्यंत आमकां न्हीद पडना आनी हेंच कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा आमकां सदां न्हीद खंत आनी बेजाराय आनी तशेंच दूख हें सदांचें जावन आसता. दुसऱ्यान तो म्हणटा जर तर आमी पयशांक गिरेस्तकायेक लब जाता तेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत सुशेग म्हणलो आसना, विराम म्हणलो आसना. दीस रात आमी पयशे आपणावचे खातीर वावुरता आनी हाका लागून आमी दिसान दीस करगोन येता. जायते फावटी अशें घडटा की आमी आमचे तेन्ना सकत आसता तेन्ना दीस रात वावुरता जायते पयशे आपणायता. उपरांत रिटायर्ड जाल्या उपरांत ते सर पयशे आस्पत्रे घालता. कित्याक म्हळ्यार कुडीक विराम दिनासतना, मोतीक विशेव दिनासतना, बायल्या भुरग्यांची वा हेरांची जतन घेनासतना केवळ पयशे म्हणून वावूर कुडीची भलायकी बिगडतना जोडिल्लें सगळें आस्पत्रेंत आमी करसिता. आनी तिसऱ्यान तो म्हणटा जेन्ना जर आमी पयशां फाटल्यान आसां, गिरेस्तकायेच्या फाटल्यान आसां तेन्ना आमचें मागण्याचें जिवीत म्हणजे देवातय आमचो संबंध एका रितीचो शेलमोडो जाता. थंयसर जें कितें आमी करता थोडे फावटी नांवाक मात्र थंयसर आमचें काळीज मोन आसना, आमचें थंय अत्रेक थंयसर आसना. आमी जायते फावटी आमचें जिवीत तें नांवा पुरतें मात्र. जायते फावटी आमी केवळ आयताराचे क्रिस्तांव जावन उरता, केवळ कायद्या खातीर लोकां खातीर हेर पळयतात म्हणल्या खातीर मात्र आमचें आत्मीक जिवीत. चवथ्यान तो म्हणटा आमच्या मोतीचेर आनी चिंतपा सक्तेचेर असलें लब्धोनी धाड घालता. तो ते पुस्तकांत असले एक सर दिता. आमच्या घरांनी जनेलांक आमी आरशे घालता आनी तो आरसो घालचो उद्देश कितें म्हळ्यार तो प्लेन आरसो जाल्यार उजवाड भितर येवचे खातीर. आनी जर तर त्या आरश्याचेर धूळ मांडलेली आसा आनी ती आमी वेळा काळाक आमी पुसून काडिना तर त्या दाळा उजवडो सारके रितीन भितर येना आनी थंयसर जायते रितीचे मस्क आसता. तशेंच म्हणटा जर तर आमी पयशां खातीर गिरेस्तकायेक लाभ जाल्यार आमची मोत उरल्या संगती काम करना. केवळ एकच पयशे कशे आपणावचे, कशे गिरेस्तकाय आपणावची आनी ह्या खातीर कसली अणवी कामां करूंक आमी फाटीं सरना. कित्याक म्हळ्यार तितल्या रितीन आमची मोत चिंतूंक सकना म्हूण तो सांगता. आनी सांगतच तो म्हणटा पांचव्यान आमचो आत्मो मेळटा, आमचो आत्मो मेळो जाता. म्हणजे थंयसर देवा थंय कसलीच उर्बा आसना, कसलीच असक्त आसना. कशें शल्मोडे म्हळें त्या रितीन आमचो आत्मो संपूर्ण मेळटा. आनी जर तर संपूर्ण आत्मो आमचो मेळ्ळो तर तो म्हणटा थंयसर पवित्र आत्म्यातावन आमी वंचीत जाता. थंयसर पवित्र आत्म्याक आमकां पवित्र स्नानांत पवित्र आत्मो दिलोलो आसा पूण त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत कसलोच अवकाश आसना. तो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत कसलेंच काम करूंक शकना. वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या संगतीचो अनुभव आमकां खंडीत जाला. एका संदर्भार आमी संवसारी संगती फाटल्यान गेलेले आसा पूण आज म्हणटा जेजू जर तर तुमकां म्हजो पाटलाव करूंक जाय तर जर तर तुमी म्हज्या संबंधांत तुमी म्हज्या सळावळींत जिवंक अपेक्षिता तर पयलीं तुमचें विसवण जावंक जाय हांव देव आनी तेन्ना मात्र तुमकां म्हजे थंय अवकाश आसा आनी म्हजो शीस जावन तुमकां जिवंक साध्य आसा. त्या देखून तो म्हणटा जर तर तुमी म्हजे शीस जावंक आशेता तर म्हजो कुडीच तुमी घेवंक जाय. कशें जेजू ताच्या जिवितांत कश्ट तो आपणायता आनी ते कश्ट सोंसता त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत येवचे थोडे ल्हान व्हड कश्ट आमी स्विकार करूंक जाय आनी तेन्ना मात्र आमकां देवा थंय एकवट जोडूंक साध्य आनी देवा थंय आमचें जिवीत तें संतोशाचें करूंक जाता. केन्ना आमी जेजू थंय देवा थंय जियेता तेन्ना आमचें जिवीत संतोशाचें तृप्तेचें समाधानाचें आसता आनी एकामेका थंय मोगाचें जावन आसा. खरें क्रिस्तांव जावन जिवचें म्हळ्यार देवाचो आमी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान मोग करचें सांगतच आमच्या पेलाचोय मोग करचो. आनी जर तर अशें करूंक जाय संवसारांतावन आमी आमकांच संवसाराच्या लब्धणेतावन आमकांच आमी मेकळे करूंक जाय. तर हें आपोवणें आज आमकां आयच्या वांजेलांत प्रत्येक जावन जेजू दिता आसतना ते स्विकार करूंक प्रयत्न करया.
जर तर लब्धोनी आमकां दोस्ता लब्धोनी आमकां देवातोन पयस व्हरता तर ह्या लब्धोनेतान पयस सरया आनी देवाक आमी लागीं जावया आमेन. सर्व आमी उबी रावया आनी त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमनसान देवाक सर्वोदयदारा बापाक सगळं आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र वेगळे संभवलो आमकां पारमरितां जन्मलो पोंस पिलातिकांत ताणें कसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो सरकार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचे आनी मेल्यांचे मुंची बिगडो घेतलो सतमंता पवित्र ज्ञा कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या संवसारांत जिवन आसता आसतना संवसाराच्या संगतीत न्हू आमकांच मेकळे करूंक जायते फावटी कश्ट भोगतात पूण देवाच्या कृपेच्या आदारान तें साध्य हे आमी पाथ्य न्हू तर आतां आमची मागणी त्या देवा मुखार आमी दवरया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे समर्पित जिणे मरिफात जेजूचो पाटलाव करतेल्यांक प्रेरण आनी आदर्श जायशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी खरो अधिकार सेवेचो आनी तो पेल्याची आनी गांवची सेवा करच्यांत आसा म्हणलें समजून ह्या खातीर आपल्या स्वंत फायद्याचो त्याग करच्याक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट रास करूं सर्व सांद्यांनी सगळ्या कुटुंबाच्या हिता पासत त्यागी मानवभावान जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या सर्व कुटुंबांचेर तुजी आशिर्वादां वत. सगळें फिरगज कुटुंब भावार्थाचें आनी बरवशाचें केंद्र जायशें कर. एकामेकाच्या गरजांनी पावून सोम्या जेजूचो आदेश उतरांनी तशेंच करण्यांनी जियोवन देखिवंत जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन कोस्टूंच्या सर्व लोकांक तूं बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय. तांची जतन घेतिल्ल्यांक तूं आशिर्वादीत कर. पिडेस्तांचे सेवे खातीर तांणी करचो त्याग मानून घे. तांची काळजां दादोसकायेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकोरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी त्यागाची आनी सेवेची जिणी जियोवन तुज्या पुताचे खरे पाटलावदार जावंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौन रावन आमच्या कसकी इराद्यां खातीर आमी मागया. मीच कोणें अर्पिलां तांच्या इराद्यां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा ही आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या आनी त्यागाच्या जिणे वरवीं प्रेरीत जावन ताच्या कुर्साच्या मेटांनी चलोवन एक आदर्श क्रिस्तांवचिनी जियेचें आदार लाभय म्हूण मागता हांव त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. स्वीकार करू बापा कानिका आमची भक्तीन भेटयता तुका
मुझ्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हणून मागात. इन तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या केपू सुद्दां श्रीस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा, तूं खर भक्तीची आनी शांतीची जर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुठांत वांटो घेवन एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयचे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवी ससनाचे. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परीन जेवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नुव्यांतीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मासुमीस तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पिस्टर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेज तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेज तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो भोवनीस कळपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची योजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थना दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें आमकां शांती तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं माया मग सगुर्त जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय सावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती म्हणजे जेजू क्रिस्त ताचे खरे पाटलावदार जावच्याक आमी ताका संपूर्ण रितीन लबधून जियोंक जाय म्हणून तो आज आपोवणें दिता हे आपोवणें स्विकार केलेली आमी सर्व सुभागे सोम्या तुवें म्हजे उदराची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ Rక్షకు దర్దింసో
ना कसले संत रासाल्यारी वारे वादळ बोटी उठल्यारी वांगय कुसवाड ये मोजे तुझे सोम्या बरवसो तुन सोम्या बरवसो तुन सोम्या बद्रासरो रक्षक तू दर्दिमसो जिन येशूजा जैदिमसो तुन सोम्या बरवसो तुन सोम्या बद्रासरो रक्षक तू दर्दिमसो जिन येशूजा जैदिमसो प्रार्थूया. सर्वेस्पराची देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बाबार्थ्यांक तू पसताय आणि जिवे दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या मोलीक मास रगत घेऊन या बोवर्त्या देण्यांचो आम्ही चड आणि चड फळ काढून आणि ससनाक त्याच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावू. हो उपकार आम्ही मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. दयकन बसात. आज सकाळी 7:15 मोती साहेबिणीचे 9 आणि फुलां अर्पण आणि 7:30 वरां मीस. आज संजेर 3 वरां तावन 6 वरां म्हणसर ह्या देव मंदिरांत कॅरिस्मेटीक मागण्या विधी आसतली. शिकवण, आराधन, प्रेज आनी वर्शीप आणि संजेर 6 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचे बलिदान आसतलें. येवन सोब्रेस्तार सप्टेंबराची 8 तारीख मोती साहेबिणीचें फेस्त. त्या दिसा ह्या देव मंदिरांत केवळ 2 मिसां आसतली. सकाळी 6 वरार पयले मीस, 7 वरार कणशो बेंजार आणि फुलां अर्पण आणि 7:15 दुसरे मीस वा फेस्ताचे दबाजेक मीस आसतलें. 7:30 वरार न्ही, 7:15 त्या दिसा जेजू बाळकाच्या 9व्यानाची मिसां आसची नात. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आणि जेजू बाळकाची आशिर्वादां स्वरुपी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोणयात क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धरता. देवाचे वडुका सांसाळा तुझी दर्या वेळेरी दोन्ही रुखाचो सुमीत तुका करू काशिता बागी मुशासो सुमिया हावे सुमिया सोलो तुझे संगी आयको आशिका कर मुसो पाटला सुमिया हावे सोलो तुझे संगी आयको आशिका कर मुसो पाटला मुखार
दिवसाचे कुर्बेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.